जेन्ना म्हाका कळ्ळें की साऊथ गोवा ब्लॉकांतल्यान म्हणटा तशें आमचे काही पंचायतीचे रिप्रेझेंटेटीव खास करून आमचो हरवळे गांवचो जो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो आसा पळय न्ही तो ऑब्जर्व करपाक किंवा हाव दे आर टेकिंग केअर ऑफ वेस्ट फ्रॉम द होम्स ऑर फ्रॉम द विलेज हाच्या खातीर मुद्दम आमी आमची हरवळे पंचायत जी आसा पळय न्ही ती एक एग्जाम्पल सेट करता आनी ताच्या खातीर तुमी पळोवपाक आयल्या म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांवें आमचे संजय भैया आसा तांकां विचारलें की इफ आय कॅन गेट अ लिटल स्लॉट एंड म्हणजे थोडोशें तुमचे कडेन इंटरॅक्ट करपाक मेळटा आय वेलकम यू ऑल हांव तुमकां सगळ्यांचें तुमचें स्वागत करता आमच्या म्हणजे हांव अशें म्हणटा की गोंयांतल्या सगळ्यान नव्या पंचायती कित्याक सगळ्यात लास्ट पंचायत जी फॉर्म जाल्या पळय न्ही रिसेंट पंचायत जी फॉर्म जाल्या ती म्हणजे हरवळे ग्रामपंचायत हाच्या पयलीं हे सांखळी म्युनिसिपालिटीचो भाग आशिल्लो आनी 2000 म्हाका दिसता 13 उपरांत जें आसा पळय न्ही ती आमची हरवळे पंचायत फॉर्म जाली आनी कंटिन्युअसली 5 वॉर्डांची आमची ही पंचायत बट इफ यू कूड सी की ही पंचायत पयलीं एक म्युनिसिपालिटी भाग आशिल्लो पण जेन्ना ग्रामपंचायत जाली तेन्ना वेगवेगळी कामां जी आसा पळय ती सहज हांगासर जावं शकली आयज जर तुमी पळयता आसतले वी मे नॉट बी वेरी वेल एक्विप्ड विथ ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर पण म्हाका दिसता जे सोशल ऑब्जेक्टिव्स आमकां जे मीट करपाक जाय पळय न्ही तेच्या खातीर आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर्स आसतले हे पयलीं पासून आनी आतांची नवीन जी बॉडी आसा ती खूब बऱ्या तरेन काम करता आनी ताचेंच हें एग्जाम्पल आसा की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें हाच्या खातीर एक सर्टन फंड जो आसा हो प्रत्येक पंचायतीक प्रोवायड करता पण त्याच फंडाचें कशें आमी बऱ्या तरेन युटिलायजेशन करून आमी 4 लोकांक कामाकूय लावूं शकता आनी वेस्टाचो आमी कॅरूय घेवंक शकता वॉट आय सी हियर इज आयज जो नाटेकर म्हणून भुरगो आशिल्लो ताणें तुमकां हांगासर प्रेजेंटेशनूय दिलां आसतलें आय एम अ केमिस्ट्री टीचर आनी हांव भुरग्यांक सदांच सांगता की सी टू इंडस्ट्री वीच वील बी कमींग अहेड फुडें हेच्या फुडें जेका बरो स्कोप आसतलो पळय न्ही एक फूड इंडस्ट्री आणि दुसरी म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री आणि दुसरी वेस्ट मॅनेजमेंट इंडस्ट्री आणि कित्याक सांगता हांव तुका मनीस आसा म्हणजे दोनूय गजाली जातल्यो म्हणजे आमकां जिवना खातीर म्हणटा तशें जेवणूय जाय पडटलें सो हेजे फुडें एग्रीकल्चर जें आसा पळय न्ही बऱ्यांतलें बरें करपा खातीर किंवा ऑर्गेनीक फूड आमकां मेळपा खातीर आमकां प्रयत्न करचो पडटलो आनी दुसरी गजाल जी आसा पळय न्ही जे आमी वेस्ट क्रिएट करता ते आमी कशें ट्रीट करपाचें पळय न्ही हाच्या खातीर पळोवचें पडटलें कित्याक वेस्टाचो एक नेचर ना जे आमी वेट किंवा ड्राय म्हणटा पळय तितल्या पर्यंत उरलें ना पण आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की आमी इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट आसतले ते ग्लास वेस्ट आसतले मेटल वेस्ट आसतले मागीर हाच्या उपरांत आमकां आमी पळयता की मेडिसीन वेस्ट आसतले देर आर वेरियस थिंग्स टू बी टेकन केअर ऑफ आनी म्हाका दिसता एका पंचायतीन जर असो इनिशिएटीव घेतलो इट कूड बी सेल्फ सस्टेनिंग ऑल्सो इन फ्युचर म्हणजे ती पंचायत एक इनिशिएटीव घेवन एज अ मॉडल म्हणून म्हणटा तशें सगळ्यां फुडें रावूं शकता आनी तें एग्जाम्पल म्हाका दिसता आमच्या हरवळे पंचायतीन सेट केल्लें आसा खूब बरें दिसता की सगळ्यात नवीन फॉर्म जाल्ल्या आमच्या ह्या पंचायतीन म्हणटा तशें सगळे गोंयचे लोक सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव येता आनी हो अभ्यास करूंक वता बेजिकली लोकल गव्हर्निंग बॉडीजाचो इतलेंच काम आसता की एकामेका कडल्यान शिकपाचें आयज जेन्ना हांव म्हणटा की सगळ्यात पूर्ण गोंयच्यान आमच्या हांगासर हरवळे सगळीं जाणां येता हांव हरवळे ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या आमच्या पंच सदस्यां लागीं मागता यू लर्न फ्रॉम यॉल ऑल्सो कित्याक तुमचेय खंयचे तरी एक बरें इनिशिएटीव आसतलें जे तुमी तुमच्या गांवांनी घेतला आसतलो विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड वेस्ट आसतलो विथ रिस्पेक्ट टू आनी खंयचे इनिशिएटिव्स जे आसा पळय न्ही ताच्या खातीर एक लक्षांत दवरात की काही वर्सां पयलीं सुरू जाल्लें आमचें स्वयंपूर्ण गोवा हें मिशन आनी ते स्वयंपूर्ण गोवा मिशनाच्या अंडर आमचो स्वयंपूर्ण मित्र हो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा पळय न्ही हो स्टेक होल्डर आसा आमच्या खातीर जेणे करून आमी वेगवेगळी कामां जी आसा पळय न्ही आमच्या पंचायतीन कार्यान्वीत करूंक शकता आनी हांव सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय म्हणल्यार कितें काय म्हणून विचारता हांव केन्ना हांव आयज तुमकांय परत विचारता स्वयंपूर्ण गोवा म्हटल्यार कितें 10 पॉयंटर्स आसात न्हय 10 पॉयंट्स खंयचे सांगात पळयात पण तरी सुद्दां 10 पॉयंट्स म्हाका सांगता थोडे तरी पॉयंट्स सांगूं शकतले कितें पॉयंटर्स आसात ते असं दिसता की जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा म्हणजे कितें सांग पळय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रायट वी जस्ट फील लायक आमी स्वताच्या पांयाचेर स्वता सक्षम जावपाक जाय म्हणजे स्वयंपूर्ण ओके स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंडर 10 पॉयंट्स आसा आनी ह्या 10 पॉयंटाचेर आमची पंचायत किंवा हांव इतलें म्हणटा की म्हजो वॉर्ड खंय आसा हें आमी पळोवपाक जाय ओके
आता ते 10 पॉयंट्स खंयचे. फर्स्ट, जर हांव म्हणटा की सगळे म्हजे पेपर वर्क सारके आसा जाल्यार म्हाका रावतें घर आसा काय कितें, हावजींग फॉर ऑल. ओके. सेकंड पार्ट जो आसा पळय न्ही, दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल. म्हज्या वॉर्डान जर समज 40 घरां आसा किंवा 50 घरां आसा, त्या 50 घरांचेर ते लायटीचें कनेक्शन आसा वा ना. लायट फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल. थर्ड, वॉटर फॉर ऑल. सगळे कडेन उदकाचें कनेक्शन जालां काय ना. हांव म्हणटा सगळे कडेन करता आसतना जर समज इलिगॅलिटी कितें आसा जाल्यार थंय जावं शकना, पण जर लिगल सगळे जर आसा जाल्यार ताका उदकाचें कनेक्शन मेळना काय ना. थर्ड आमी म्हणटा वॉटर फॉर ऑल. फोर्थ, सॅनिटेशन फॉर ऑल. सॅनिटेशन फॉर ऑल म्हणजे टॉयलेट फॅसिलिटी ताचे कडेन आसा काय ना पळय न्ही हें पळोवपाक जाय. चौथें, हेल्थ फॉर ऑल. हेल्थ ऑर हेल्थ इन्शुरन्स फॉर ऑल. भितर हांव म्हणटा की DDSSY आसतले हाचे, किंवा ताका वेगळी आनी खंयची स्कीम मेळटा जाल्यार ताच्या अंडर तो हेल्थ इन्शुरन्स ताचो कवर्ड आसा काय ना हें हांवें पळोवप. म्हज्या वॉर्डा पुरतें पळयता समज, आनी प्रत्येकान आपल्या वॉर्डा पुरतें पळयता आसतना मागीर हळू हळू जो आसा पळय न्ही फूल पंचायत आमी कवर करूं शकता. बाकीचे 5 उरले त्याच्या भितरले 3 जो विशय आसा पळय न्ही, एक म्हणजे एग्रीकल्चर, दुसरो फिशरीज, तिसरे वेटरनरी डिपार्टमेंट. ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांच्यान आमी खंयच्यो खंयच्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज घेवं शकता, आणि त्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही आमच्या गांवांतल्या, आमच्या त्या वॉर्डांतल्या कोणी घेतला किंवा जर ताका घेवं शकता तो जाल्यार आमी ताका अवेल करून दिल्या काय ना ते. आनी उरलेली 2 डिपार्टमेंटां म्हणजे वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आणि फोर्थ लास्ट जे आसा पळय ते EDC. EDCच्या अंडर आमी पळयता की आमकां जर आमच्या भुरग्यांक खंयचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंक शकता अंडर CMRY स्कीम, अंडर प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना, KVIB, हे जितले कितें आसा पळय न्ही ते आमी हाच्या अंडर पळयता. सो आय थिंक आयच्या पासून आमी सुरवात करप. म्हज्या वॉर्डान जर समज 50 घरां, प्रत्येकांचो वेगवेगळ्या वॉर्डाची सायज आसतली, पण हांव जस्ट इन अजम्पशन 50 नंबर ऑफ हावजीस आर देर. डू आय हॅव दीस रिकॉर्ड? आणि म्हाका दिसता सगळ्यांनी आमी जर केलें न्ही जाल्यार इट इज सो व्हेरी सिंपल. आनी स्वयंपूर्ण मित्र जो एवरी सॅटरडे येतलो, ही वील गो टू हेल्प की बाबा हांवें KVIB केलें आनी दीस पर्टिक्युलर लोन इज नॉट बीन सँक्शन टू दॅट पर्सन, किंवा हेणें मुद्रा लोना खातीर अप्लाय केलें पण मुद्रा लोना अंडर ताका मेळूंक ना, जाल्यार हाव वी कॅन फॅसिलिटेट दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. आणि म्हाका दिसता कितलेशेच फिशरमॅन कम्युनिटीज आसतल्यो ज्यांच्या खातीर कोल्ड स्टोरेजा खातीर आसतलें, किंवा फक्त जर ती नुस्तें जर विकता न्ही जाल्यार ताका बायक आसतली अलॉंग विथ दॅट बॉक्स, कोल्ड बॉक्स जो आसता पळय न्ही तो अवेलेबल करून दिता. आमी हरवळे पंचायतीक आमकां मॅडम भारतात तशेंच जिपाडाच्यान ट्रेनींग दिले, पण काल आमी ट्रेनींग आसले आनी आमी जे तुमचें हें पळयलां तेन्ना म्हाज्या पंचायतीन हांवें वेट आनी ड्राय. वेट हांवें थोडे फार हांवें चालू केलां. हांवें बाजार एरिया, मार्केट एरिया आमचे अरावंड 2,500-3,000 घरां आमचे पंचायतीन. कलेक्शन वेटाचें आमकां वेहिकलाचे अशें हें आसा कमतरता, आनी 2 वेहिकल चलता. आनी दुधसागराच्या कृपेन आमकां आमचे पंचायतीक आमचे सेल्फ रेवेन्यू आमकां आसा, आमकां येता, म्हणजे तें आमी हें काम करूं शकता. तेन्ना तुमचें हें काम पळयता आसतना खरें बरें दिसता, कित्याक नितळ गोंय आपल्या पंचायतीच्या आपल्या गांवांतल्यान जेन्ना तुमी स्टार्ट करता तेन्ना खंय तरी आमचो गोवा आमचें राज्य जें आसा तें क्लीन जातलें हे दृश्टिकोनांतल्यान आमी वयता आसतना आमी प्रत्येक घराक थोड्यांक आमची संवय जाल्या वयता रस्त्यान काडून सायडीन उडोवपाचें काम चालू जालां. हांवें सगळे रस्त्याक CCTV कॅमेरा बसयल्या, पूण त्या लोकांचें मातशें हें जालां. आमी कॅमेरा बसयले उपरांत म्हणटकीर हें काम करता आसतना प्रत्येकाक आमी काल उलयलें, आमचें ट्रेनींग दितना तें सांगलें हें हायस्कुलांतल्यान चालू जावपा जाय. हायस्कुलांच्या भुरग्यांक तुमी सांगपाक जाय. आमी सांगता भुरगीं जेन्ना आपल्या आवय बापायक सांगता तेन्ना ते एक गजाल तेजे आवय बापायच्या लक्षांत येता. आमी कितलें सांगलें, पंचायत म्हणून सांगलें, आमचे फक्त 5 वर्सांचो टायम म्हणटा तो निवळ करता मरे, आमी घाण करया अशे थोड्यांचे विचाराचे लोक आसा. कित्याक आमी पळयता आमी क्लीन करतात ते जाग्यार परत हाडून उडयता. हांकां त्रास करपाचे, पूण त्रास आमकां करना, आमच्या सैमाक, आमच्या क्लायमेटाक, आमच्या पर्यावरणाक हें नाश करपाक वयता. आमचें 5 वर्सांचें काम आसा. आमी बरें काम केलें जाल्यार फुडल्या वाट आमकां कोणी परत निवडून दितले. पूण तुमचें जें काम आसा, एकवटान जें काम जाता तें काम खंयच केन्ना जायना. तुमचो एकवट असोच दवरया, कित्याक आपल्या गांवचो विकास करपाक.
मतभेद असतात ते पर्सनल राजकारणाच्या टायमार त्या टायमार करपाक जाय, तितल्या टायमार करून ते सोंपोवपाचें. पूण परत आपले गांव निवळ दवरपाचें. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसलें तुमच्या स्वयंपूर्ण मित्र जावन म्हाका मातसो कॉन्ट्रेक्टराचो नंबरूय जायो. कॉन्ट्रेक्टरा कडेन हांव मातसो तेजो नंबर जी पार्डाच्या अंडर साऊथ गोवा ब्लॉका खातीर एक ट्रेनिंग आसली. कित्याक तर आमची हरवळ्या ग्रामपंचायतीचें काम स्वच्छ भारताच्या अंडर बऱ्यापैकी चल्लेलें आसा. आनी हे जेन्ना स्वच्छ भारताचें काम करता, जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंट तितूर आमी ड्राय आनी वेट वेस्ट हे दोनांचेरूय आमी हरवळ्या पंचायत काम करता. आनी तेज्या खातीर आमचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटी उपलब्ध आसा. तितूर आमची मल्टी रिकवरी शेड फॅसिलिटी हिवूय बीन आहा. बऱ्यापैकी हरवळ्या ग्रामपंचायतीची स्वताची अशी मल्टी फॅसिलिटी रिकवरी शेड आमी उबी केल्ली आसा. आनी हेज्या खातीर आमकां बऱ्यापैकी आमचें काम चल्लां. म्हणूनच एक आयडियल पंचायत जे गार्बेज मॅनेजमेंट आमी करता तेज्या खातीर आयज आमच्या पंचायत मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी एक बाकीच्या पंचायतींक एक वचोन हरवळ्या पंचायतीन शिकचें, तेंचें काम कशें चल्लां तें पळोवचें म्हणून एक ट्रेनिंग ऑर्गनायज केल्या. तेज्या अंडर आयज आमी 28 तारखेक एक फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन हांगासर जालें. तेज्या अंडर आमचे केप्यां, सालसेत, फोंडा ह्यो तालुका येवन विजीट दिवन गेल्ले आसा. आयच्या घडयेक आमचे केपें तालुका आनी धारबांदोड्डा तालुका दोन तालुकाचे पंच, सरपंच आनी सेक्रेटरीज हांगासर विजीट दिले. तेंच्यांनी कशें कितें आमचें मॅनेजमेंट चालू आसा, आमची एक्टिविटी कश्यो आसा ह्यो तेंच्यांनी हांगासर पळयले, समजून घेतले. गार्बेज मॅनेजमेंट प्लांटाक आमच्या MRF शेडीक तेंच्यांनी विजीट दिले, थंय आमची एक्टिविटी पळयल्ली आसा. जाल्यार आमच्या हरवळ्या पंचायतीचे स्वताची अशी MRF शेड आहा. भितूर आमचे कडेन EPL अंडर आमकां मेळ्ळेले वेट कंपोस्टर युनीट आहा. बाकीचे मशिनरीज आहा त्यो कशा पैकी तरेन ऑपरेट जाता हे पळोवपाचें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा. एक बऱ्यापैकी विजीट जाल्ली आसा. तेंच्यांनी एप्रिसिएट केल्ल्या हरवळ्या पंचायतीचें काम. बऱ्यापैकी आमकां आमच्या CM सराचें मार्गदर्शन गावता, पंचायत मिनिस्टराचें मार्गदर्शन गावता, तेंचो सपोर्ट गावता वेळोवेळी. आनी हरवळ्या पंचायतीचें काम बऱ्यांतले बऱ्यापैकी जायत आसा. थँक्यू. आसा म्हणजे 2 ड्रायव्हर आनी ते म्हणजे सकाळचे 8 वयता आनी कलेक्शन करपाक स्टार्ट करता. म्हणजे तितून तेंचे 1-1.5 म्हटल्यार कलेक्शन जाता. आनी तेकोन घरां आसा अशी कितें ना की खूब पयस घरां आसा म्हण तेचें कलेक्शन डेली वेजीस बेगीन जाता. 1000 सुमार घरां आसा तेंचें कलेक्शन बऱ्यापैकी जाता. लायक विलेज पंचायत सेक्रेटरी, विलेज पंचायत मदन तालुका धारबांदोडा. म्हाका एक विचारींग आसा तो सरपंचाक, तुमचें जर अशें जर केलां सगळें आतां दाखयलें त्या प्रमाणे जाल्यार तुमचे लेबर कितले आसा टोटल आनी लेबर आनी तुमचे हावज होल्ड कितले आसा टोटल आनी तुमी कशें मॅनेज करता. म्हणजे डे बाय डे तुमी जो वेट गार्बेज कलेक्ट करता तो कसो लेबरांक घालून कलेक्ट करता आनी ड्राय मातशें सारकें. आतां आमी एक्सक्यूज दिता वर्कर्सांक रेस्ट दिवपा लागून तो कचरो आमी तांकां मंडे कलेक्ट करता. तशेंच You try to yearly basis or monthly basis? इयरली म्हणजे आमी तांकां रुपीज पर डे कशें चार्ज करता. 360 पर हावज. आनी इन टर्म्स ऑफ SSI युनिट्स आहा पळय तांकां आमी 3000 पर इयर, 3600 पर इयर एप्रोक्स. ते अशें आतां थ्रू CSR आमकां कंपनी विथ द हेल्प ऑफ आवर स्वयंपूर्ण मित्र इज द लेबर कमिशनर लेबर. So accordingly we have requested some companies and accordingly they have given us cameras. The black spot आमी कॅमेरा लायल्ले आसा. accordingly तो ऑफेंडर पण ट्रेस जाता पळय वी पेनलायज देम थ्रू फायन. ब्लॅक स्पॉट विकाचे एक दिसा आमी रोड स्विपींग करता. वर्कर्स आहा ते आमचे एक दीस गावता तांकां. ते संडेज किंवा सॅटर्डेज आमी इवनिंग टायम रोड स्विपींग चालू आसता. ऑलमोस्ट थ्रूआउट द पंचायत मेन रोड्स आहा ते स्वीप करता. तशेंच Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.